ही दृष्टी कंपनी आमकां नाका। आमकां सरकारान डायरेक्ट त्यांचे सेवेन हांगा रुजू करून घेवचे। पयरूच आमी चड हे जावपाचे कारण म्हणजे इतलो आमचो मुवमेंट चालू आसतना जे टुरिझम मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकर ते 2 दिसा पयलीं स्टेटमेंट करता की आमी 3 वर्सां खातीर दृष्टी कडेन कंटिन्यू करता हो कॉन्ट्रॅक्ट। म्हणजे ते आमी जे पयलीं बोवाळ मारताले की हो मिनिस्टराक ही पर्सेंटेज आसा 30% कमिशन हो घेता म्हणून हो सगळी नाटकां करता काय कितें हो आमी प्रश्न फुडें केल्लो। आणि आज त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट आमी कंटिन्यू करतले हे सांगून हेजेर सारखे शिक्कामोर्तब केल्ले आसा। सो आमचो डिमांड एकूच आसा, सरकारान हो मदलो दलाल आसा तो काडपाचो। सरकारान आमी सेवा आसा ती आमची एसेन्शियल सर्वीस आसा, पर्मनंट सर्वीस आसा आणि आमी हे सगळे गोंयकार भुरगे आसा तेन्ना ही गोवा सरकाराची जबाबदारी आणि सरकारान हेजेर सिरियसली विचार करून आमकां सगळ्या भुरग्यांक ह्या टुरिझम डिपार्टमेंट जावं गोवा कॉर्पोरेशन आसा टुरिझम कॉर्पोरेशन त्याच्या अंडर आमकां घेवपाचे आमचो डिमांड आसा आणि तो डिमांड आमचो कायम आसा। आणि हे भायले जे आता आउटसोर्स त्यांनी कामगार केल्या त्या कामगारांक कसलोच एक्सपिरियन्स ना। जवळ जवळ 21 ड्राउनिंग केसीस जाल्यो तरी सरकाराचे दोळे उघडना, तांकां दृष्टीक दिसता सगळ्याकडे कंपनीच दिसता। तर हे अशें जाल्ले आसतना त्या भुरग्यांक तांकां पगार पयले म्हयन्याक तांणी दिलो, आता तांकां भुरग्यांक पगार दितले खंयचे? आणि आता ते भुरगे त्या कंडिशनान ते काम करपाच्या कंडिशनानूय ना। आणि आता म्हाका दिसता सगळ्यांनी थंय बिचाचेर वचून पळोवपाची गरज आसा की दुसरी कंपनीन कितले सेक्युरिटी म्हणजे लायफ गार्ड थंय काम करता काय ना ते तुमी पळयात आणि खरोच एक्सपिरियन्स घेयात। हे टुरिझमाचो पीक आवर्स आसा। आज गोंयान डिसेंबर म्हयन्यान सगळे टुरिस्ट येता आणि हे टुरिस्ट ह्या दृष्टी कंपनीच्या हातीन कितले सेफ आसा याच विचार करपाची गरज आसा। तेन्ना सरकारान बेगीतल्या बेगीन आमी सगळे सरकाराच्या बरोबर आसा, आमी काम करपाक तयार आसा, पूण ती दृष्टी कंपनी आमकां नाका। सरकारान आमकां पर्मनंटली ह्या सेवेन रुजू करून घेवची ही आमची मागणी आसा, नाल्यार आमचें आंदोलन आतां अशेंच चालू उरतलें आनी तें खर जातलें। आतां फॅमिली सकट आमकां वयचेच पडटलें आतां सगळ्यांक।